माझें नाव अमितेश सावंत. हांव हांगसर डांगी कॉलनी दुयरान रावता मनीस. गेल्या कितलेक विकान आमचे हांगसर चोरी जाताल्यो वाड्यार. ट्रकांचे बॅटरी आनी कितें बायकाचे आनी कितें पार्ट्स, पेट्रोल चोरी जाताले. काल राती अरावंड 1 सुमार म्हाज्या घरा कडेन अशें जावपाचो एक प्रयत्न जाल्लो आहा. तितून म्हाजी मोटरसायकल चोरी वचपाची आसलेली. आतां आमचे हे सगळे चोरी जाताले म्हणून वाड्या वयले भुरगे एका रातीक 2 जाण 3 जाण बेश्टे जाग्यार रावप 1-2 जायसर अशें करून पळयताले कोण कितें मेळटा काय मेळनाका म्हणून. काल राती अशें आसतना आमचे हे जेन्ना चोरी येयल्ले तेन्ना आमचे वाड्या वयले भुरग्यांक सांपडले. वाड्या वयल्या भुरग्यांक सांपडले तेन्ना तितूंतले 3 जाण आसलेले. भितूनलो एकटो सांपडलो आनी 2 जाण पळोवन गेले. जेन्ना ताका विचारलें आमी कशें कितें आहा, कितें चोरपाक येयल्लो, तो म्हणटा पेट्रोल चोरूंक येयल्लो. पण खऱ्या बाबतीन तो पेट्रोल चोरूंक येवंक नासलो. कित्याक तर ह्या गाडयेची आतां तुमी पळयशात म्हाजी ही गाडी तो एक्चुअली चोरपाक येयल्लो. ही गाडी चोरता आसतनाच सांपडलो तो. आतां ह्या गाडयेचें तेणी कितें केलें, कशें कळ्ळें आमकां चोरपाक येयल्लो म्हटल्यार गाडयेची सगळी वायरींग बीन तेणी तोडलेली. हँडल लॉक नासली ताका, वायरींग बी सगळी तोडलेली. कंपाउंडान म्हजी गाडी भितून आसता, कंपाउंड गेट लॉक्ड आसता, सगळें आसता. तर वायरींग तोडलें. आयज सकाळीं पळयता स्विच चालू करता, स्विच चालू जायना, काय जायना. सो आतां फक्त इतलेंच आहा. एक गाडी आमी सगळें हांगासर आसता. वाड्या वयल्या सगळ्या लोकांनी सगळें सावध रावचें. सद्याक आतां आमी केल्लेलें आहा. आमच्या वाड्या वयल्या भुरग्यांनी सुद्दां बरें काम केल्लेलें आसा. कित्याक जेन्ना ह्यो चोरी जाताल्यो अशें दिसतालें की वाड्या वयले भुरगे नाजाल्यार खंयचे दुसरे वाड्या वयले भुरगे येवन कितें तरी नाटकां करता काय असो लोकांचो संशय आसतालो. त्या लोकांनी आतां क्लियर करचें की आमच्या वाड्या वयल्या भुरग्यांचें कांय ना. वयल्यान आमच्या वाड्या वयल्या भुरग्यांनी काल इतली हेल्प केली म्हाका. जर तरी ते वाड्या वयले भुरगे अशे रातचे आमी समज 3 जाण 2 जाण जे डेली राती रावताले पळोवपाक कोण येता काय कोण ना, तेंचे ह्या मेहनती खातीर हे काल सांपडले. पुलीस कंप्लेंट दिल्या, पुलिशेन दिले. हे तांकां आमी काल रातीच जेन्ना धरलो सोमता हांवें पुलिसेक आपयले आनी पुलीस ताका घेवन गेल्लेले आहा. आतां लेटस्ट हेज्या प्रमाणे ते पुलीस म्हापसा पुलीस स्टेशनार आहा ते. हांव फक्त ही विनंती करता पुलिसेक की ते बाकीचे 2 जाण जे पळोवन गेल्लेले आहा तांकांय धरचे आनी हेजेर कितें कार्यवाही करपाची आनी तांकां सारकें पनिशमेंट दिवपाचें. स्ट्रिक्ट एक्शन मातशी घेवची. कित्याक ही आमची सारकी रेजिडेन्शियल एरिया. हांगासर कोण अशें हे बीन ना भायले कितें. ह्या अशें आनी म्हणल्यार प्रायम लोकेशन हांगासर अशें जावप म्हटल्यार मातशें ते धरल्या ते खंयचे धरल्या ते कितें जालें धरल्या ते खंयचे धरल्या ते वाळपयचो म्हणून सांगता तो. तेचे हांवें ते व्हिडिओ एक शेअर केल्लो आसलेलो फेसबूक. ते वाळपयचो म्हणून आपण सांगता. ओमकार च्यारी म्हणून नांव तेजें, ओमकार च्यारी. आनी अशें आनीक 2 जाण आनी दोगांची नांवां तेणी घेतल्या. कृष्णाजी ताणें आनी कितें तरी नांव घेतलें आनी सो दोगांची नांवां आहा. तो म्हणटा आमी 3 जाण वाळपयचे, 3 फ्रेंड खंय ते आनी येता आनी अशें एक करून नाटकां करतात पळय. तो आतां म्हणटा आपूण वाळपयच्यान हांगा पेट्रोल चोरी करपाक गेला. ते कोण हे बिलीव करपाक ना, कोण विश्वासूच दवरपाक ना की पेट्रोल चोरी करपाक गेल्लो म्हणून. चोरी करपाक पेट्रोल सोडूनच दिया. म्हाज्या गाडये सगळें हांगासर तेणी वायरींग बीन तोडलेलें आहा. हे आतां गाडी चालू जायना काय जायना. ते शॉर्ट करून व्हरपाचें सगळें